वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर, मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार आणि जी सुडाच्या अधिकाऱ्यांनी नव्या नुस्तें मार्केटाची पळोवणी केली। ह्या वेळार बाजारांतली ड्रेनेज वेवस्था आड प्रभावी करपा खातीर जर्मन तंत्रगिन्यानाचेर आदारिल्ल्या साहित्याचो वापर करतले अशी माहिती आमदार साळकरान दिली। नुस्तें विक्रेत्यांनी आपल्या स्टॉलांचेर कार्डबोर्ड वापरचो न्हय अशें आवाहन आमदार साळकरान केलें। ह्या हातून मार्केटान दोन इश्यूज आसा। हे हांव सगळ्या जनते मुखार मुद्दम कित्याक सांगता, हो येदो व्हडलो मार्केट पयलोय आशिल्लो सेम मार्केट, तांणी आमकां सांगलें 200-250 लोक आमचे हांगा बसपाक जाय म्हणून। 200-250 म्हणटकूच आमी तशें हें केलें सगळ्या कडेन आनी सगळ्यांक बसपाक दिलें आनी तांकां तेन्ना विचारलें कितलें तुमकां पुरो जातलें, की पुरो जाता म्हणून सांगलें। आतां जेन्ना ती सगळीं बसलीं तेन्ना आमकां तें धाकटें जालें म्हणून सांगून ताणें अशें कार्डबोर्ड्स केले। आता एक व्हडले मोठे प्लायवूड घालतकूच नाल्यार असले पत्रे घालतकूच ते उदक सकयल पडटलें नॅचरल आसा। आमी तांकां बरी सिस्टम करून दिली, तुमी मुद्दम पळोवपाक शकता, तुका दाखयता मुद्दम ही आमी अशी सिस्टम करून दिली आनी हातून भितर नुस्तें दवरपाक आनी ही ती पयलीं एग्री जाल्ली। आतां ताणें कितें केलें, ही सिस्टम जोडून हातूंत हें बरयलें आनी दोनूय सायडीन उदक पडटा आनी उदक पडटकूच कोण नाल्यार कोण पडटा, घाण दिसता आनी मागीर ती बोवाळ मारता। हाका सोल्युशन न्ही। सो आमी तरी सुद्दां आमचें सरकार, लोकांचो सरकार, आनी त्या खातीर परत परत आमी हांगा येवन तांकां परत एकदां एक दुसरी सिस्टम तुमी पळयला आसतली ती आमी घालून दिवपाक पळयता, जाणें करून उदक भितरलें आसा बरें एक पायप सिस्टम आसली ती खंय तरी मातशी फॉल्टी आसली, आमी म्हणटा तो बी बारीक पायप आसलो तो चेंज करून आतां आमी ती एक जर्मन मटेरियल हाडून ते ड्रेन सिस्टम म्हणजे ओपन ड्रेन सिस्टम म्हणजे तो सारकी म्हणजे पणजे जशी केल्या सेम सिस्टम आमी तांकां परती करून दिता। पूण हो प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जातलो, जेन्ना हें अशें करपाचें बंद जातलें तेन्ना प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो, नाल्यार आमी आनी लाखांनी रुपया मोडटले आनी परत ही तशीच उदक अशी शेवटून उडयतली आनी परती घाण करतली आनी आमकां गाळयो मारतली। सो परत परत हें जावप शक्य ना। सो तांकांय आमी सांगलां अशें हांगा तुमचे कोण पळय जाणकार आसा न्ही तांकां हांगा आपया, जे बायक दिता तांकां हांगा आपया आनी तांचे कडल्यान आमी करून घेतात तुमकां जाय तशें। नाजाल्यार आमी पयलें की कोण नाल्यार कोण येता बेश्टोच आपली हें करपा खातीर पॉलिटिकल हें करपा खातीर कितें तरी भाशण दिता आनी नाच जाता, म्हणजे फस्क पेटयता आनी चल्लो तो। पूण हांगा एक्चुअली ग्रावंडार येवपाक जाय। ग्रावंडार बाबा लोकांक कितें जाय आनी कितें करपाक जाय हें सगळें आनी पळोवपाक जाय। मार्केट तांचे खातीर बांदिल्लो आसा, तांकां विचारून बांदिल्लो आसा, तांकां जाय तसो बांदिल्लो आसा। आतां कितेंय फॉल्ट जाता जाल्यार ते आमी रिपेर करता, पूण ताज्या भायर तांची जबाबदारी आसा की तो मार्केट क्लीन दवरपाचो। हे सगळें तूं गव्हर्मेंटाचेर घालून चलना। तूं जाल्यार अशें पत्रे घालतले दोनी उदकां भायर मारतले आनी सरकाराक सांगतलें क्लीन कर म्हणटा, तशें जायना। सो तांचें घर तांणीय सांबाळपाचें। आमी तांकांय सांगलां, तांकांय रिक्वेस्ट केलें की तुमी हें करपा जाय म्हणून। आनी आतां जी ही सिस्टम जाल्या तातूंत म्हाका दिसता अरावंड 80-90% प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय। दोनूय सायडीन आमी सिस्टम करता बरी सिस्टम, जेणे करून उदक जें पडटा तें क्लियर जाता। आयज दादी दिसवडा घेवन परत हांगा येयलो आनी सगळी जर्मन टॅक्नॉलॉजी घेवन ते आतां नेवी गटार बांदलो चिंतला। पूण हांव दादी इतलें सांगता आमदाराक, बाबा तेणी जे कोण आतां कशें 10 जाणां आसलेली हांगा ती नुस्तें विकता ते आनी ती रेडी जाली, पूण फाल्यां परत हें रेडी जातकूच परत उदीक येतलें आनी परत बोळो जातलो आनी ती 10 जाणां तिचे कडेन आसतली आनी बाकीची 50 जाणां येतली म्हणून दादीन वाटलेली, आमदारान वाटलेली म्हणून। म्हाजें इतलेंच आमदाराक रिक्वेस्ट आसा, तूं जी सोडाक परत एकदां फुडल्या विकान आपय आनी जे कोण मोबायलाचेर उलयता आबा अशें जावंक जाय, अशें पाड जातले, अशें जालें, तशें जावंक जायना। आमी जेन्ना वास्कोच्या हिताचे चिंतता, वास्कोचें फिश मार्केट बरें जावपाक चिंतता जाल्यार हांव दादीक आनी तुमच्या माध्यमान सांगता आमी ट्यूजडे थंय केन्नाय 10:30 सुमार आनी एक इन्स्पेक्शन घेवया। जे कोण ऑपोजिशन आसा तांकांय घेवन जी सोडाची इंजिनियर घेवनूय आमी बसोन बाबा कसो जाय तो फाल्यां जावंक जायना दादीन केलें दादीन वाटलेली एक पाड घातलें असं जावपाक जायना।